हरे कृष्ण। हाँ, स्टार्ट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथायं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखानिधां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माताजी फोकस कर दें वीडियो फोकस जायनी ओके। अंका उपस्थित सकड़ाई भक्तवृंदांका हार्दिक स्वागत करता है एक संतो मक्का परिशुद्ध गुरु का ये दिया अवसर दिले मिगिन प्रिय इस ग्रेस मुरलीधरन चरण प्रभु मगा अनि तंगनट्टी टीम अंका समर्थवान टीम अंका आभार प्रकट करता धन्यवाद देता अभिवंदन करता। आयचे विषयो 8 अध्याय भगवद्गीता सुबोधनी आधार करून आशिल्लें 3 भाग विभाग 8-2 40 श्लोक आज चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। भगवद्गीता मळरी एक्चुअली 17 चैप्टर 17 अध्याय तो समाप्ति संगील प्रभु आदरा ये अध्याय मळरी ये अध्याय 8 अध्याय मळरी फुल कण अध्यायाचे एक अनुबंध अपेंडिक्स सप्लिमेंटरी म्हणून सांगूयत भगवद्गीता संन्यास कसर म्हणून फॉर एग्जांपल संन्यास कसर म्हणून संच अध्याय तो मुखारी संगील कळवा अनाशिता कर्मफलम कार्यं कर्म करोति या स संन्यासी च योगी च नांदिरग्दिर च न अजक न चाक्रिया म्हणजे कर्म पहले चनतिले कार्य करका नियत कर्म अनुष्ठान करका ते त्याग करून कळवा ते जे आशय स्पष्ट करता है 18 अध्याय जो एक 18 अध्याय कळवा ये श्लोकांत अर्जुन गीता संन्यास म्हणला कसले त्याग म्हणला कसले त्याचे व्यत्यास कसले मिगले वीडियो फोकस जायनी माताची हरे कृष्ण क्लियर असम का
डिस्कस में ओके 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 मक्का मेलने हंगा सांझनिस्ता ओके भाई सन्यास कसले त्याग कसले ताजे व्यत्यास कसले म्हणून हंगा या अध्यायंतू अर्जुन निमगिता भगवंतु सांगता कामे कर्म उपेक्षा ताका सन्यास म्हणजे आणि कर्मफल उपेक्षा ताका त्याग म्हणजे अनेक प्रकार सांगल्यार हे सन्यास आणि त्याग दोन्ही एकची म्हणून कृष्ण सांगता सत्य सांगल्यार हे भौतिक लोकांचो कोणाकय कर्म कळण भोग जायना तेंतो 3 अध्यायांतो 50 श्लोकां सांगिल्लें आसा नकी कश्चित् क्षणो विद्यागो तिष्ठेत कर्म कर्म कळवा ते निमती कृष्ण अर्पण कोर्नु भगवत अर्पण कोर्नु कृष्णाले प्रीति खातीर ओम तत्सत् ओम तस् विष्णु म्हूण सांगून अंदवळा 17 अध्यायांतो 28 श्लोकांतो अखेर सांगला म्हणी घ्यायची सर्व कर्म सर्व कामना पूर्ती कळवा तशी कर काम याच्यात हे अक्काद म्हणजे संन्यास म्हणून त्याग म्हणजे कळवा तसे या पूर्ण कृष्णावबोध स्थित जलले एक परिशुद्ध भक्तू तोही सन्यासी त्यागी म्हणून सांगितलं असं कळवा हे आता 1-2 बार आशिल्ले 18 अध्यायाचे म्हणजे फर्स्ट पार्ट ऑफ सुबोधनी आणि तो आता सारांश अर्जुनान हे प्रश्न निमगिले कसलाक ताचे कारण कसले म्हळ्यार सन्यास कसले त्याग कसले ते अर्थ कसले कारण कसले कोणाक सांगून दितले ताचे कारण आमचो खंयचे कारण कसला अशी निमगिले अर्जुनान कटून सांगा मागीर वेळ वता आमकां ताजे उत्तर कसं म्हळ्यार अर्जुन युद्धां साकून जुरचा पळयले ताणें कितें म्हळ्यार मोख कुतिल्लो अर्जुन ताका युद्ध कर काय म्हणना आता स्वजनाक देखले स्वजनाक हत्या करचे गुरुजनांक हत्या करचे आनी हांव कसलाक भरण करचे कोणाक कितें भरण करचे म्हण आशिल्ले आलोचना अर्जुनाक मनांत आयलें गुरुर्न हत्या गुरुर्न हत्वं हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं वैश्यम् अपि लोके म्हूण सांगता अर्जुन कळवा हांव कळां हांकां ह्या हत्या करून म्हाका ताजे गिजांक भिक्षाण करून सन्यासी हांव पोवचे न्हू हांगा कळवा हांकां सगळें दिवस मारून कोणाक कितें रावन तें पाप भोगचे कसो लाग तें आलोचना येयली हांगा कृष्ण सांगता नज्जे सांगता नियत कर्म सोडून नज्जे त्याग करून नज्जे ते ताजे वस्तू कळवा अर्जुन ह्या चुकून युद्धां चुकून नियत कर्म करूंक आतां तयार ना कळवा ताका युद्धाक प्रेरणा दिवच्याक आतां सांगता त्याग ताका सांगिल्लें त्याग करचे सन्यास कसलें तें म्हणून दिल्लें त्याग केल्यार म्हाका मागीर युद्ध करच नाका म्हूण आशिल्लें तें तूं खुशीर आशिल्लो कळवा कृष्ण सांगता न्ही नियत कर्म सोडून म्हणजे ताका सन्यास म्हणचे न्ही ताका न्ही सन्यास म्हणचे म्हणून तशी अर्जुन कृष्ण अर्जुनाक सांगता नियत कर्म सोडून म्हणजे नेक्स्ट पार्ट 13 to 17 श्लोक तांतू कर्म ताजे 5 घटक चर्चा केल्ले आसा मुख्य कर्म कर्ता कोण परमेश्वर कृष्ण आमी सगळे दुनियेचे करता म्हणून आशिल्ले ते ज्ञानीक मात्र आता कर्म प्रतिकरण लिखित जावच्याक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा फलधरा कर्म कारण सांगिल्लें आसा ते कसं जालें म्हणून तशें आशिल्लें ज्ञानीक फलधराचे कर्मा कारण कसं जालें म्हणून तशी आशिल्लें ज्ञानीक कळलेलें ज्ञानीक मात्र एक ज्ञानीक मात्र ते कळटा हे 5 श्लोकांतू हे तत्वाचें विवरण दिल्लें आसा म्हळ्यार अधिष्ठान 5 म्हळ्यार एक अधिष्ठान म्हळ्यार आमगे शरीर कर्मक्षेत्र म्हणटा ताका आनी एक दुनियेचे कर्ता कर्म करतलो आत्मा कळवा मागीर कर्ण म्हळ्यार इंद्रिय कर्मेंद्रिय आनी 4 चेष्टा म्हळ्यार एक कर्म श्री उद्यम म्हणून सांगता ताका मागीर 5 दैव म्हळ्यार परमात्मा
कळवा परमात्मा परमात्मा इच्छा नाही कोणाक कसं कर्म करू जायना ते त्यामुळे अर्जुना सांगता म्हळ्यार हांव सांगता तुका सांगील प्रगत तुका करता ते तुका ड्युटी धर्म कळवा तशी जे आमकां सगळे उपदेश आसता आमगेले करता आमी आमी करता जेवन जो आमी तशी आमी लेखून जे करता म्हळ्यार कृष्णाली इच्छा नासतले परमात्माली इच्छा नायल्यार आमकां कसलें करूं जायना आमकां उलोवंक जाय योजना कसलें करूंक जाय तशें हांगा ताजे अर्थ तशी परमात्मा इच्छा आत्मज्ञान प्रकार म्हळ्यार आत्म प्रकार ते प्रेरणा प्रकार जीव कर्म करता ते निमती जे नगवद केल्यार आशिल्ले पाप प्रतिकरण अर्जुनाक बाळग जायना म्हणून अंतुसले व्यंग्य कळवा तिन्नीचे आमगेले थर्ड पार्ट तिन्नीच्या भागांचो 8:42 जायशे श्लोक म्हणजे 23 श्लोक आसात कळवा आता जे म्हळ्यार ह्या पाठांत ह्या अध्यायांत 7 श्लोक आशिल्ले पाठ ते कळवा ते निमती हांव टायम एडजस्ट करून ಸ್ವಲ್ಪ स्पीडार सांगता जाता कळवा निमती सगळ्यांनी श्रद्धेरी एकाग्रचेत चित्तारी हे पुराय तुम्ही ऐकून बैसुका कळवा म्हळ्यार तो सर्व प्रवर्तन हाजे हेडिंग सर्व प्रवर्तन सर्व जीवांगे सर्व प्रवर्तन कर्म प्रतिगुणाचे अधीनांतूच असं म्हणून सांगता कळवा तेवंतू म्हळ्यार प्रगती गुणाचे अधीनांत आमी पुराय कर्म करताची म्हणटा कळवा त्यावेळी फस्ट 8 श्लोक म्हळ्यार हांगा सगळे चंद्रपूर तकणाने पारायण केल्लो आसा ताजे अर्थ आमी मनान केल्यार आमकां जीवन सुलभ जाता आध्यात्मीक जिवनांत वचचें जाता आमकां ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह म्हळ्यार अक्का ज्ञान विषय म्हळ्यार ज्ञान ज्ञेयं तें ज्ञान विषय म्हळ्यार ज्ञानाचें लक्ष्य तें कसलें आनी परिज्ञाता ज्ञानी तशी कर्माक प्रेरक जावन तीन आसता 3 घटक आसता आनी कर्म करूंक 3 घटक आसा म्हणून सांगिल्लें आसता खंयचे तें कर्म कर्ण कर्ता कर्म आमी करचें आसा तें कर्म कर्ण म्हळ्यार कर्मेंद्रियाने आमी कर्म करता करता म्हळ्यार तें करूं एकलो जावका तो आतां करता तशी घटक आसा हातूंत सांगिल्लें आसा ज्ञानाक कर्माक कळवा तशी कर्म विषय ज्ञान आशिल्ले परिज्ञाता ज्ञानीले प्रेरणा निमित्ती आता एक कर्म चलता म्हणून अर्थ अनेक प्रकार सांगया म्हळ्यार अवश्यशील एक लक्ष्य वस्तू प्राप्त करूंक मनान तूं दर्शन करचें मनान तूं संकल्प करता ताका हांगा परिज्ञाता म्हणलें तो करचें मनीस परिज्ञाता म्हळें आसा तशेंच जाल्यार प्रेरणा निमित्ती आता एक कर्म चलता तशें आशिल्ले प्रेरणा उत्तेजन शक्तीनी करता कर्णांनी म्हळ्यार इंद्रियांनी ते कर्म करयता म्हणून अर्थ कळ्ळा कर्म प्रचोदता आनी कर्म घटक दोन्ही भौतिक प्रकृतीचे अधीनांत आसा म्हणून हांगा कृष्ण सांगता कृष्णाने हेची कार्य 14 अध्याय आनी 17 अध्यायांत वर्णन केल्लें आसा तशें हांगा हाजे त्रिगुणाचो प्रभाव आता तशीच हांगाय वर्णन करता कृष्ण त्रिगुण प्रधान आशिल्ले ज्ञान कर्म आनी कर्ता ताजे वर्णन हांगा करता कळ्ळा हे ज्ञान नेक्स्ट श्लोक ज्ञानं कर्म
सत्वगुण अंतशील ज्ञान रजोगुण आशील ज्ञान तमोगुण आशील ज्ञान तका कर्म प्रगति गुण प्रकार अशी डिवाइड केल्लें आसता सत्व ज्ञान म्हळ्यार कशें चलता ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्येन प्रोच्यते गुणसंख्यानि यतावत् शृणुतान्यपि ज्ञान कसले अजे ज्ञानाचे तीन भाग केल्ले आसा ते हांगा आतां सांगता कळ्ळें अंतो सत्वज्ञान म्हळ्यार कसलें म्हणून हांगा 20 श्लोका सांगता सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि स्वाधिकम् जीवाले जीव स्वरूप म्हळ्यार सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते आमी आतां पळय आतां रूप एक रूप जिवांगलें रूप देखता देव मनीस मागीर पक्षिमगादी विठ्ठलदादी अशी पुराय एक जीव आसा ते जिवाले शरीर आतां आमी पळयता ते शरीर पळोवन ते सुणे हे मध्यरा ते सांगतात जाल्यार सत्व ज्ञान आशिल्लो ताजे भितर आशिल्लें ताजे भितर आशिल्लें जीव स्वरूपाक देखता कळ्ळें दर्शन करता तशें ज्ञानाक सत्वज्ञान म्हणजे रजोगुण म्हळ्यार कसलें पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् पृथक्त्वेन म्हळ्यार राजस ज्ञान कसं म्हळ्यार तो सुणे ते मध्यर ते मनीसू ते ब्राह्मण अशी आमी पळयतात कळ्ळें तशीच ते विधारीचे तो ते वीक्षण करता ते भौतिक वीक्षणारी तो करता तो रजोगुण ज्ञान आशिल्लो कळ्ळें म्हळ्यार ते अशी तागेले आयडिया कसो म्हळ्यार तागेले एक दर्शन आसता एक तराशिले अभिप्राय आसता कसं म्हळ्यार प्रगट रूपाचे तेज सहित आत्माक असं म्हणून सांगता सुणा सहित अस्ति म्हळ्यार असतील ते सहित आत्मा म्हणून तो तांणी लेखता ते ज्ञान आशिल्लो लेखता जीवात्मा म्हळ्यार शरीर सोडचे वेळार म्हळ्यार शरीर सोडून वतनाची शरीरा ಒಟ್ಟುची जीवय नाश येता म्हणून शरीर नाश येतना जीवय नाश येता म्हणून अशिल्लें ज्ञान अशें मनीस तो रजोगुण ज्ञान म्हणटात आनी कसं म्हळ्यार जीवात्मा आनी शरीर ईश्वर या व्यत्यास ना एकूच म्हणून सांगता आनी एक थियरी कसं म्हळ्यार सर्वव्याप्त अवबोध आतां हे जीव अशी बराय आशिल्लें ज्ञानाक आतां रजोगुण ज्ञान म्हणटा मागीर तमोगुण ज्ञान म्हळ्यार कसं जालें यत्तु कृष्णवदे एकेस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अर्थवद् अल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् तमोगुण ज्ञान कसं म्हळ्यार आशिल्लें शरीर ज्ञान मात्र आशिल्लो म्हळ्यार आहार निद्रा वैमैथुन ते मात्र तज्ज ज्ञान आशिल्लो आतां हे तमोगुणी म्हणून सांगिल्लें ते मात करचें विंगड कसलें ना ताजे उपरी जावन विंगड कसलें ना आमकां आमगेलें कार्य जावपा अवश्य तिरसुरा तितलें मात कळ्ळें तशें ताजें ज्ञान आशिल्लें ज्ञानाक तमोगुण ज्ञान म्हणचे म्हळ्यार हाजे तिनीचे सार कसं म्हळ्यार शरीरात आत्मज्ञान तद सत्वगुण ज्ञान युक्तिवाद तत्पर अनेक सिद्धांत उत्पन्न ज्ञान ताका रजोगुण ज्ञान म्हणचे अनेक म्हळ्यार शरीर सुखा आधार करून आशिल्लें ज्ञान ताका तमोगुण म्हणचे तशें ते ज्ञानाच्या हें जालें
आणि 23-25 श्लोकांतो कर्म एक गुण प्रकार आशिल्ले कर्म एक 70 रजोतम गुण आशिल्ले कर्म तांतो 23 श्लोक कर्माचे सत्वगुण कर्म म्हळ्यार कसले म्हणून सांगता नियदम संगरिहितम अरागोद्देशतकृतम अपलप्येप्सुना कर्म यतत्ता सात्विकम उच्यते अनासक्त जाम अरे नियत कर्म नियतम म्हणल्यार नियंत्रित आशिल्ले कर्म ताका सात्विक कर्म अनासक्त संगरिहितम जे आशिल्लें अनासक्त तांचो आसक्ती आशिल्लें कर्म रागरहितम अराग द्वेष म्हळ्यार रागरहितम जे आशिल्लें तांचो राग सांजे आसक्ती अटॅचमेंट नसलेलें कर्म आनी फलोदिष्ट रहित जे आशिल्लें कर्म म्हळ्यार अपलप्येप्सुना म्हळ्यार फलोदिष्ट रहित जे आशिल्लें कर्म त्या कर्माक सात्विक कर्म म्हणचे आनी 24 रजोगुणाचे कर्म कसले म्हणून सांगता 24 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् राजस कर्म म्हळ्यार उग्र कर्म म्हळ्यार बहुलायास कर्म म्हळ्यार उग्र कर्म करतलो ते मागीर कामेप्सुना इंद्रिय तृप्ती करचें कर्म अहंकारयुक्त म्हळ्यार सकम अहंकारेण म्हळ्यार अहंकार युक्त जे आशिल्लें कर्म ताका राजस कर्म म्हणचे मागीर 25 आनी तो तामस कर्म म्हणून सांगिल्लो तामस कर्म म्हळ्यार कसलें अनुबंधम क्षयं हिंसा अनपेक्ष्य पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते तामस कर्म म्हळ्यार अनुबंध म्हळ्यार यमबंधनाक कारक जेवचे कर्म कळवा यमान मर्तना यमान वर्कदका तशें कर्म करचो कळवा मागीर क्षयम नाशकर जे आशिल्लें कर्म मागीर हिंसा म्हळ्यार स्वहानिकर आनी परहानिकर जे आशिल्लें कर्म कळवा करचें कर्म तक्काची नाश करता विंगडजनाके नाश करता तशें कर्म मागीर कसले अनपेक्षा कसले भविष्य आशिल्लें कसलें चिंतन ना ताका कळवा मागीर कसो जातलें आत्तां कसो चांग दिसता तें कर्म करता भविष्य चिंतन नासलें ताका अनपेक्षा सांगितलें मागीर शास्त्र विधी त्याग कर्म शास्त्राक विरुद्ध जावन करचें कर्म मागीर मोहयुक्त जावन करचें अज्ञानान करचें कर्म ताका तामस कर्म म्हणचे मागीर 26 to 28 श्लोक कर्ता ते त्रिगुण कर्ता म्हळ्यार कर्म करचो ताका त्रिगुण आशिल्लें कर्म ते कशें म्हणून पळया मुक्त संगो अनघंवादी धृत्योत्साहसम अन्वितः धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता स्वात्विक उच्यते युक्त संगा म्हळ्यार अनासक्त जावन करचें करता ताका आसक्ती ना अनासक्ती जावन करचें मागीर अनहंवादी नित्यअहंकार ना नित्यअहंकार मुक्त तो मागीर धृती म्हळ्यार दृढनिश्चयवान धैर्यवान तो कळवा मागीर उत्साहवान उत्साह आसता केन्नाय उत्साह आसता ते कर्म करून तशें करता निर्विकारी म्हळ्यार जयापजय जय जाल्यार जेन्ना नश्ट जाल्यार जेन्ना लाभ जाल्यार जेन्ना जय जाल्यार पराजय जाल्यार चिंतना पूण आशिल्लें तें कर्म तो करता कळवा तशें कर्म करच्याक सत्वगुणी करता म्हणटात मागीर रजोगुणी करता कसलें 27 श्लोक सांगता रागी कर्म फलप्सेषु लुब्धो हिंसा
हिंसात्मको अशुचिः अशा अशा अश्वशोगान्निधः कर्म राजसः परिकीर्तितः राजसकर्म राजसकर्म म्हळ्यार रागी कर्मफल आसक्त कळवा कर्म केलें जाल्यार ताका फल मेळटा म्हणून इच्छा आशिल्लो कळवा मागीर लुब्धा लोभी आनी कितें तें कर्म करून ताचें फल जावपाक म्हणून इच्छा करता आशिल्लो मागीर हिंसात्मक असूयालू गरजेक असूया करचो कळवा कॉम्पिटिशन आशिल्लो मागीर अशुचिः अपवित्र जावन आशिल्लो अपवित्र जावन आशिल्लो आशिल्लो तो रजोगुणी म्हळ्यार मागीर अष्टशोगयुक्त अष्टशोग समान्वितः अष्ट म्हळ्यार संतोष येवचे मागीर ताका शोक येवचे कर्म आशिल्ले शोक मुक्त युक्त जावन आशिल्लो तशें हर्षयुक्त जावन आशिल्लो तशें आशिल्लो कर्मी आतां रजोगुणी कर्मी म्हळ्यार कर्ता म्हळ्यार आनी नेक्स्ट तमोगुणी कर्म कर्ता कसो म्हूण पळया 28 श्लोक सांगता 28 श्लोक अयुक्तः प्रागदः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः 28 अयुक्ता म्हण सांगल्यार शास्त्र विधी त्याग करचो शास्त्र विधी प्रकार कर्म करनालो कळवा तशी तमोगुणी मागीर प्रागदः भौतिकवादी आनी स्तब्धः अनम्रो तो नमन करना कोणाक कळवा अनम्र स्तब्धः मागीर शठः वंचको मागीर जनांक चीटिंग करचो कळवा मागीर नैष्कृतिकः अपमान करचो अपमान निपुण तो कळवा मागीर जनांक अपमान करूंक निपुण एक्सपर्ट कळवा मागीर आळसी आळसा आळसो विषादी मागीर दीर्घसूत्री म्हळ्यार एक कर्म करचें पोस्टपोन करता रावचो दीर्घसूत्री कळवा कर्म करचें ना तो आळसो कळवा आनी कसलें म्हणून कारणाक तो विषाद करता आसतलो संकट त्यामुळे संकट म्हळ्यार येवचें कळवा दुख्ख येवचें तशें आशिल्लो कर्ता तमोगुणी कर्ता म्हणून सांगित आसा आनी नेक्स्ट श्लोक सांगता त्रिगुण बुद्धी त्रिगुणांत आशिल्ले बुद्धी आनी दृढ निश्चय धृती सांगीत आसा बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय म्हळ्यार त्रिगुणांचे आशिल्ले बुद्धी दृढ निश्चय धृती म्हणून सांगीत आसा कळवा ते सत्वगुणां आशिल्ले बुद्धी कसलें प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यो भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सपार्थ स्वात्विकी त्यावेळेस स्वात्विकी बुद्धी कसलें कर का म्हळ्यार कर करचे श्री कसलें प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या कसलें कर का कसलें कन रबुगा ते कन करचे नाका कसलें आनी भया अभय भय अभय म्हळ्यार कसलें बंधन आनी मोक्ष म्हळ्यार कसलें मोक्ष म्हळ्यार कसलें हें समज कळचो ताका स्वात्विकी बुद्धी म्हणचे कळवा बुद्धी आशिल्लो म्हणून तो त्या समाजाची डिस्क्रिमिनेट करता कसाचें अंग कसलें वायट भय म्हळ्यार अभय म्हळ्यार कसलें बंधन आनी मोक्ष म्हळ्यार कसलें ते समाजाची कळच्यो बुद्धी कळची बुद्धी आतां स्वात्विका बुद्धी म्हणचे राजसी बुद्धी म्हळ्यार यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी राजसी बुद्धी म्हळ्यार कसलें धर्माधर्म धर्म कसलें अधर्म कसलें कळना ताका कळवा समज कळना कार्य कसलें अकार्य कसलें ते
ते डिफरेंशिएट करू का जायनसली बुद्धी तक्कदा सात्विक राजसी बुद्धी म्हणचे अनेक वेळारी अधर्मम धर्ममिति यया मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सपार्थ तामसी तामसी बुद्धी म्हणाली अधर्माग धर्म म्हणजे धर्माग अधर्म म्हणजे कळवा सत्यविरुद्धीच्या आशेच्या वाटेरी ताण वच्चे करत नाही त्या सत्यविरुद्धीच्या आशेच्या वाटेरी वचून समूढावस्थेंत कळवा आता कसं घर काढून कळचे ना तसेच बुद्धी आता तामस बुद्धी म्हणजे मागीर 33 35 धृती म्हणाली धृती म्हणाली दृढनिश्चय ते त्रिगुणात्मक धृती म्हणाली कसले म्हणून सांगितलं कळवा 33 श्लोकान सांगता धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ स्वात्विकी धृत्या या धारयते अलंघनीय जांशिल निश्चय कळवा योगानुष्ठानी पालन करून अशिले धृती आणि मन प्राणेंद्रियो म्हणाली मन प्राण इंद्रियानी इंद्रियाक नियंत्रण करून आशिल्ले संयम करून आशिल्ले ते दृढनिश्चय ताका स्वातिकी दृढनिश्चय धृती म्हणजे राजसी म्हळ्यार कसलें राजसी म्हळ्यार यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी राजसी म्हळ्यार हांसून विचार जाल्यार हे अवस्था म्हळ्यार निद्रा स्वप्न म्हळ्यार निद्रा न्हीद भय भयम मागीर क्रांदनम शोकम मागीर विषाद दुःख मागीर माया मद आनी ते अवस्थेंतू आशिल्ले दृढनिश्चय ते दृढनिश्चयाक आतां तामस धृती म्हणचे म्हूण सांगता 36 to 39 त्रिगुण सुख म्हळ्यार कसलें म्हणून आमी पळोवया सुख 3 तरां आसा प्रगतीचे सुख म्हणून सांगिल्लें आसा 36 35 तामसं सांगना या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी धृती तामसी सांगलें कळवा आनी आमी नष्ट सुख कसं म्हणून पळोवया 3 तरांचें सुख आसा हें भौतिक सुख सुखं तुयिनादिं त्रिधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति 3 तरांचें सुख त्रिविधं सुख कसं म्हणून सांगून दिता भरतर्षभा अर्जुना तुका हे अभ्यास करून हे अनुभव केले जाल्यार ताका तांचो अनुभव करून ताका पुरो जातना एक सत्संग ताका मेळ्ळे जाल्यार ते सत्संगांत बसून भक्ती करून अशें ते आनंद आसना त्या आनंदा प्रभावानी हे सूख कसं करतो नाक म्हणटा मागीर कळवा तशेंच सूख हे भौतिक सूख कसं म्हणून हांव तुका सांगता एतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् म्हळ्यार आत्मबुद्धीचे प्रसन्न जावन संतोष जावन तांचून मेळचें तें सूख आसना तें सूख मुखारी आद्य म्हणून सांगल्यार आरंभार ती 20 समान तें म्हळ्यार तितला कश्ट तें कळवा मागीर ताचे परिणाम कसले अमृत अमृतवत म्हणून सांगिल्लें अमृत जें आशिल्लें सूख आसा म्हळ्यार हें आमकां हें फॉर ग्रेटी प्रिंसिपल्स पालन करचें म्हळ्यार व्हड कश्ट कळवा तें करूंक ताका थंय 20 म्हळ्यार तितल्याक 20 म्हणल्यार कोडोत तें मुखारी कळवा तें हांवें करून जाल्यार आमी तें हें करून आचरण करून पालन करून भक्ती करून सूर केल्यार तांचो मेळचें सूख आसना तें सूख अमृतमय म्हणटा अमृत म्हूण सांगता तशेंच सूख अमृतम म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा कळवा मागीर विषयेंद्र संयोगात् यतदग्रे अमृतोपमम्
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम राजसुख म्हळ्यार कसलें राजसुख म्हळ्यार आमगेले इंद्रिय विशय जावन संयोग करतना मेळतना ते मेळचे ते सुख मुखार जाय च्या अमृत कळवा त्या घोडाची आता ते मागीर परिणाम कसो येता वीस जावं आसलें फोड जावन येता म्हळ्यार तितला कश्ट जाता मागीर आखेरी कळवा मुखार येता पळय फॉर एग्जांपल आमी मस्त गोड 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 सावन केल्ले म्हळ्यार लड्डू आनी तशेंच गोड सावन पुरो खावन खावन आखेरी आमकां डायबिटीज जाता ते येता तशी प्रभुवान सांगिल्लें आसा त्या दोनी युवती युवा ते मेळ न्हू मुखार ताणी येतना ते संबंध आसा न्हू मुखार ते संबंध आनंद येवचे गोड वता कळवा आखेरी कसो येता ते वाटेक कसो ज्ञान जातले मागीर आमकां कसो येता ते एकय बंद शितली जाता डायवोर्स येता मागीर मारामारी येली तशी येता ते सुख ते कळवा ते तशी ते आखेरी ताका वीस येता ते कळवा ते संबंध कळवा तशी अशें सुख आतां प्रभुवान सांगिल्लें एक एग्जांपल सांगिल्लें कळवा परप्रभुवान सांगिल्लें तशें सुखाक कसो म्हणजे राजसुख म्हणटा आनी हे सुख कसलें तामस सुख म्हळ्यार कसलें यदग्रे च अनुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् म्हळ्यार मोहान सुकून उलपन म्हळ्यार निद्रा आलस्य आनी एंतो निद्रा म्हळ्यार न्हीद आलस्य आलसता म्हळ्यार आळसाई आनी आनी पिवचेच ना ते पिवचे अभ्यास पिवन सगळें न्हिदोवचें तें सूख म्हण लिखता तांचून उठपा म्हणजे सुखाक आनी मोह आवर्तन जावन आशिल्लें म्हळ्यार मोह युक्त जावन बशिल्लो ताका कसलें ते अज्ञानान ताका कसलें म्हणून सूख समाशील गोतना हे आतां सूख म्हण लिखून जीवन काडच्या सूख ते आतां तामस सूख म्हणून सांगता कळवा मागीर तावळे हे तीन तरां आशिल्लें हे सूख तीन तरां आशिल्लें गुणांत आशिल्लें हे कार्य पुराय कळवा हेंच्या कर्म कर्मी आनी हे चेष्टा हे सगळे एक गुणांत आशिल्ले धृती हे पुराय एक गुणां आशिल्ले सूख हे सगळे हे त्रिगुणात्मक जावन आशिल्ले हे सूख हांगा हे प्रत्यंत न्हय देवान रपचेशिल्ले ते जाग आसा देवलोक इंद्रलोक थंय तांय सांगिल्लें आसा कळवा थंय तांय आशिल्लें तें म्हळ्यार हे भौतीक लोकांत प्रपंचांत सक्कडे कडेन सक्कडे जिवांक हे त्रिगुण बाधकत म्हणून हांगा सांगता अखेरेच्या श्लोकांत ना तदस्ति पृथ्व्यां वा भुवि दिवि देवेषु वा पुनः स्वत्वं प्रकृतेर्युक्तं यदि स्यात् त्रिभिर्गुणैः म्हणून तशी थंय हांगा हे सेक्शन हांगा अवसान जाता कळवा भूमीन जाल्यार येतना उपरी लोक पळय तो स्वर्ग लोकांत जाल्यार येतना खंय जाल्यार सगळे जिवांक हे त्रिगुण बाधक म्हणून हांगा कृष्ण सांगता कळवा तशें हांकां हय त्रिगुणात्मक प्रभाव कृष्णाले उपदेश कसं म्हळ्यार हे गुणांत सत्वगुण हे सगळे गुणांत सत्वगुण श्रेष्ठ म्हणून सांगता ताका आमी स्वीकार करता रजोतमो गुणाक आमी अधोगुणाक त्याग करता आत्मसाक्षात्काराक सखाय जेवचे हे मात्र खंयचे सत्वगुण मात्र म्हणून त्रिगुणात्मक प्रभाव आनी आशिल्ले हे शरिरांनी परमेश्वर कृष्णाक आराधना करता करून शुद्ध जाल्यार मात्र हे जिवीत विजय सुनिश्चित जाता म्हणून सांगिल्लें आसा अनेक प्रकार सांगया म्हळ्यार आमी परमश्रेष्ठ जे आशिल्ले गुण हे सात्विक गुण हे गुणांतले वचन मागीर खान पान आचरण व्यवहार एकलाग भगवत प्रेम म्हळ्यार भगवत सेवा मार्गांत आध्यात्मिक उन्नती करता म्हणून सांगिल्लें आसा अधम गुण रजोतमो गुणांतले हे भोगवासना
वचन खाण पान आचरण व्यवहार एकलागा भौतिक मार्गांतू क्लेश दुःख पतन करता ते निमती एकलाना त्याग करका कंचे त्या न्यास करका कंचे ये अधम जामश्री गुणा कदा म्हणून अशिरदा आमकां सुगुल मेळचेले पाठ कळवा हांगा हांवें म्हगे क्लास हांगा समाप्त करता तसरे म्हणे चुका मी ती सांगून गेली जाल्यार हांव क्षमा याचना करता तसरे म्हणे चुकी सांगून जाल्यार ते करेक्ट कर येता आनी कसं सोण गेल्यार तुमकां ऍड कर येता कळवा हांगा बरिश्ट भक्त उपस्थित आसची कळवा म्हाका मार्गदर्शन करूंक येता तशी हांगा क्लासांग समाप्त करता श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी श्लोक आम्ही मस्त घेतला जी तंतू तुम्ही ब्रीफ जाम चंद कोण सांगून दिला सर प्रत्येक पॉइंट्स सत्व रज तम हे भौतिक प्रपंचाचे गुणाक अनुरूप जावन ज्ञान कर्म करता हांतू 3 विभाग केलेलास म्हणून हे प्रत्येक सोडून सांगून दिला तुम्ही कर्म अहैतुकी शास्त्रीय विदिता आशिल्ले कर्माक सात्विक म्हणून घेता बहुलायास कामसहित अहंकार आशिल्ले राजस कर्म क्षयकारी हिंसात्मक बंधन दिवचे कर्म तामस कर्म म्हणून घेता आणि नेक्स्ट येता करता अनासक्त जावन उत्साही जावन निर्विकारी जावन समचित्त आशिल्लो तो सत्वगुणी करता म्हणून कॅटेगरींत येता फलाकांक्षी अपवित्र हर्ष शोकान्वित आशिल्लो रजोगुणी करता आसतलो अयुक्त विषादी आलसी प्रापंचिक जावन आणि हट जावन आशिल्लो तो तामस करता म्हणून घेता म्हणून तुम्ही सांगिल्ला आसा आणि बुद्धी त्रिविध बुद्धी तंतु भयाभय रहित कार्याकार्य भयाभय विवेचने आशिल्लो ते सात्विक बुद्धी म्हणून घेता धर्म अधर्म कार्याकार्याचे व्यत्यास गोत नाशिल्लो राजस बुद्धी आणि माया समोह मूड आशिल्लो धर्माक अधर्म म्हणले अधर्माक धर्माचे व्यत्यास कसं नाही गोत नाशिल ती तामस बुद्धी तंतु नेक्स्ट धृती 3 विधाची धृती जाओ संकल्प जाओ तंतु 3 विधाची सात्विक राजस तामस तंतु कशे आहेत म्हणून तुम्ही कॅटेगराइज करून सांगून दिला आणि सुख त्रिविध सुख हाजे बद्दल सात्विक सुख म्हणजे कशे असता यत्तदग्रे विषमिमा ते सात्विक सुख राजसिक सुख तामसिक सुख हाजी कॅटेगराइज करून तुम्ही चंद कोण सांगून दिलेलं असं हे भौतिक लोकांतू ऐहिक प्रकृतींतू जन्म घेतलेल्या जीवांक ह्या 3 गुणांना मुक्ती मिळचे सुलभ ना म्हणून हे लास्ट श्लोकाचे हे सांगत असं सांगला तुम्ही आणि सर्वांतू सत्वगुण श्रेष्ठ म्हणून कृष्णानं सांगितलंस म्हणून तुम्ही लास्ट एक कन्क्लूजन कोण दिलं असं हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद कोणाके कसं जेव्हा प्रश्न जेव्हा असवे आईच टॉपिक वेरी हरे कृष्ण तीन गुणाविषयी अंत कोणाक जेव्हा निमगूच असवे प्रश्न हरे कृष्ण सगळ्यांक पॉइंट क्लियर झाला म्हणून लेखत प्रभुजी तुम्ही तिथलं चंद कोण विवरण जाऊन सोडून एक एक पॉइंट सांगून दिलेलं असं ते आणि कसं संशयी वाचत नाव सगळ्यांक समान जाला असता ना मनांजन संशय ना मनवरी झाला म्हणून लेखतात आय मनांजन लागे काही संशय ना समा मनांजन लागे संशय ना तानी मध्यशिला मात संशय एकेका पदर सांगा प्रभुजी सगळ्यांक समान अंजला म्हणून लेखता आता वय प्रभुजी खंडित प्रभुजी समयला पॉझिटिव्ह जाम काढया